नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाची म्हादय प्रवाह समितीक मंजुरी. केंद्रीय जल आयोगाचो वांगडी पीएम स्कॉट चेअरमॅन. आता गोंय कर्नाटक महाराष्ट्राचे वांगडी. मुख्यमंत्र्याची विधानसभेन माहिती. रानांच्या अग्निकांडाचो विषय विधानसभेन तापलो. आमदार कार्लूस म्हणटा रियल इस्टेट वाल्यांचो रानांचेर दोळो. आरोपांचे पुरावे दियात. उजो लागिल्ली जमीन कन्वर्ट जावची ना, राना मंत्र्याचे उतर. गोंयान आता मेरेन 95 इंच मायज पावस. सरासरी परस 35% मायज. साळावली अंजुणे धरणां फूल. दिवचले शेतांनी बुट्टी. वड एकार एक कोसळप चालू. साखळे कारापूर कोसळ्ळो. आदले पिडयेक लागून मडगांवां एचजीपीडीए घोटाळो. गुंडांच्या हातांत टेंडर. होलसेल मार्केटाचे केले रिटेल. पैसे वसूल करचे, टेंडराचेर उतर दिवचे. विजयाचो टीसीपी मंत्र्याक सल्लो. कारे लॉ कॉलेजीचो प्रिन्सिपल साबा डिसिल्वा सस्पेंड. पेपर सेट करपी लायब्रेरियन आनंद साळवे सस्पेंड. सोमाराक क्लॅट कांडाचेर हायकोर्टाक जाप दिवचे आदी कारे कॉलेज व्यवस्थापनाची एक्शन. भारतीय तटरक्षक दळान सीएसआयआर एनआयओची दर्यांत भरकटिल्ली बोट केली साल्वार. रेस्क्यू ऑपरेशन यशस्वी. कोस्ट गार्डान साल्वार केलो. संशोधक धरून 36 जणांचो जीव. मणिपुरातल्या हिंसाचारावेल्यान संसदेन बोवाळ चालूच. प्रधानमंत्र्याची जाप मागूंक संसदेन काळे कपडे घालून युनायटेड विरोधकांची घोषणाबाजी. प्रधानमंत्री राजस्थानान सभेक. उटंगाराच्या पावसाचो शेतकारांक धपको. 15 दीस जाले कुडतरे शेतांत उदक तुंबून बुट्टी. 2 वर्सां जाली सबसिडी ना. इश्यू जाल्या उपरांत शेतकी खात्यान केली पळोवणी. दोन 2026 फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कपाच्या प्रिलिमिनरी क्वॉलिफायराच्या अ गटान दुसऱ्या राउंडान भारताची एंट्री. ग्रुप टफ. दुसरे सुवातेचे टार्गेट. ब्लू टायगरांक उमेद हाडपाचो कोच स्टिमेकाचो फॅन्सांक उलो. आणि लडाखाच्या शिखराचेर गोंयकाराचो कीर्तिमान. गोयच्या 12 वर्साच्या गुंजन प्रभू नार्वेकारान केलो रिकॉर्ड. मार्खा व्हॅलीतली 2 पर्वत शिखरा 62.5 वरां पादाक्रांत. हैदराबादच्या चल्याचो मोडलो रिकॉर्ड. खबरो विस्तारान. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान म्हादय प्रवाह समितीक मान्यताय दिल्या. केंद्रीय उदका आयोगाचो वांगडी पीएम स्कॉटाक प्रवाहाचो चेअरमॅन नेमला. सीडब्ल्यूसी विरेंद्र शर्मा प्रवाहाचो वांगडी. समितीच्या सचिव पदार बेंगलोरचो अशोक कुमार व्हीची नेमणूक केल्या. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेन अधिसुचोवणेची माहिती दिली. गोंय कर्नाटक महाराष्ट्राचे वांगडी नेमपाचे आसात. स्पीकर सर, जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीन म्हादई प्रवाह ही कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. श्री पीएम स्कॉट, मेंबर ऑफ सेंट्रल वॉटर कमिशन, इज अपॉइंटेड एज अ chairperson फॉर म्हादई प्रवाह. श्री वीरेंद्र शर्मा, चीफ इंजिनियर CWC, इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ म्हादई प्रवाह. श्री अशोक कुमार V, डायरेक्टर appraisal Bangalore, is appointed as the secretary for the Madhai Pravah. It is dated 26 July 2023. जलशक्ती मंत्रालयान प्रवाह ऑर्डर पास केली. राना अग्निकांडांचो विषय विधानसभेन तापलो. कार्लूस म्हणटा रियल इस्टेट वाल्यांचो रानांचेर दोळो. करपल्ले रानावाठार कन्वर्ट जावचे ना म्हूण मंत्र्यान उतर दिवचे. विजयान मुद्दो काडलो. मंत्री विश्वजीत म्हणटा आमदारांनी आरोप करचे आदी पुरावे दिवचे. राना जमीन कन्वर्ट जावची ना. राना मंत्री म्हणटा उज्यान खंय 480 हेक्टर वाठारांचे लुकसाण. रेव्हेन्यू खात्याचे आकडे भलतेच. That by such fire
the tree density will be reduced and probably given a chance to these deliberate intention and aim of preparing these lands for future conversions and development. Often there could be a hidden hand of a local politician or a builder who is eyeing such lands, who is acting as a broker or who has interest direct or indirect in such matters and will end up being playground of the real estate lobby. You have written a long letter talking about the builders lobby. This is a myth that is being created by the honorable member. Many of these people say that in the wildlife sanctuary there is a real estate lobby. How can anybody enter? Who goes into the, where is the question of real estate lobby? Where is the question of vested interest? You don't tell me about the real estate lobby. Give me evidence when you write such a letter, which wildlife sanctuary has been sold or any deal has been done with any kind of a real estate lobby. मुख्यमंत्र्यान म्हणले मॅन मेड. आम्ही फायर डिपार्टमेंटा कडच्यान आयकले मॅन मेड. पेपराचेर आयले मॅन मेड फॉरेस्ट, मॅन मेड फायर्स म्हणून. आता फायनली कोणे उजो लायलो काय लागलो? एक आणि दुसरें स्पीकर साहेब, एक कॅटेगॉरिकल एश्युरन्स की उजो लागिल्लो फॉरेस्ट कन्वर्टाचे फुडें जावचें ना. 480 हेक्टर स्पीकर सर, त्याच्यातल्यान 365 इज एरिया फॉलिंग अंडर मेजरली अंडर मॉइस्ट डेसिड्युअस अँड सेमी एव्हरग्रीन फॉरेस्ट टायप. हांव एकूच सांगू शकता की माझे ज्युरिस्टिक्शनान फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून जे कितें नॅशनल पार्क आनी हे सगळे फॉरेस्ट आनी सेंच्युरी भितर जे एरिया येता हेजो प्रश्नच येना कन्वर्ट जावपाक. आता तुम्ही जेन्ना विशय काडटा वो स्पेसिफिकली जर कितें तुमकां दिसता की खंय कितें करपाक कोणी गेला तें म्हाका नजरे काडून दियात, हांव तेजेर लक्ष घालतां. आनी मुख्य म्हणजे कितें की प्रायवेट फॉरेस्ट आमी हात लावू शकना आनी प्रायवेट फॉरेस्टान जर कोणी कितें केला तुमी नजरे काडून दियात, आमी तेजेर ताबडतोब कारवाई करता. जे वेंजीन सांगला तो वॅलीड पॉयंट हा. पॉयंट कितें की 24 हे पोतून जातले. वॉट मेजर्स डू वी टेक that 24 this will not happen. Secondly, I मागलोले जे मंत्री कडेन की जे एरियान फॉरेस्ट पेटला दी एरिया he says he sure he will not give it a builder lobby येवपाना. I declare it as an NDZ. तेका जाय माझे अश्युरन्स तेका कॅटेगरिकल हा. तो जे मांडटा हावजान हांव ते कांयच करपाचो ना. जे कायदे फॉरेस्टाचे हा दे विल रूल इन द वायल्ड लायफ सेंच्युरी नॅशनल पार्क. तो जे मागता ते केन्नाच हांव करचो ना. फाल्यां हेडलायन कितें येवन जावपाचें ना. गोंयान उटंगार चालूच. फाल्यां मेरेन ऑरेंज अलर्ट. आतां मेरेन 95 मायज इंच पावस. सरासरी परस 35% मायज. हवामान खात्याची बुट्टेची शिटकावणी. मजगती घरां, मार्गांचेर झाडां, पालसणां कोसळप चालूच. साखळे कारापूर सतीच्या देवळार व्हड पडलो. अंजुणे धरणाचें उदक थोडे सोडून परत आडामे बंद. साखळे, हरवळ्या, दिवचल वाठारांत शेतांनी बुट्टी. अंजुणे धरण फूल. ब्रेस्तारा सकाळी कांय वेळ उदक सोडून परतून बंद. वाळवंटीचे उदक वाढले. आमोण्या, साखळे, हरवळ्या, दिवचले शेतांनी बुट्टी. वाळवंटी जी न्हंय आसा ती जी पातळी हे पयलीं पासून एक संततधार तीच आशिल्ली, पण आतां ती मातशी चड वाडलेली आसा. तेन्ना भिवपाची गरज काय ना, पण आमचे जे पंप आहा ती एक बरी फॅसिलिटी आमकां गव्हर्मेंटान दिल्लेली आहा, जेणे करून आमची जे बाजार एरिया आहा ती पयलीं बुडटाली. अशें म्हणटाले की पयलीं साखळेकार बुडले मरे तुमी म्हणटाले. आतां अशें जालां की साखळे बुडाना पण अख्खे गोंया बुडटा. अशी परिस्थिती आता सध्या झालेली आहा. कारापूर तिसाक साखळे ब्रेस्तारा सकाळी वड सतीच्या देवळार पडून मोठे नुकसाण. चापोली, साळावली धरणा फूल. दोनूय ओव्हरफ्लो. म्हापसा केणीवाड्यार रस्त्याक खड्डो. पार्क केल्ली कार खड्ड्यान गेली. म्हापसा पालिकेन माती घालून सद्याक वयल्या वयर खड्डो भरून काढला. आता पावसाच्या काळात हे खड्डेमय रस्ते झाले. त्याला जबाबदार कोण हे मला माहीत नाही, पण हे काम वास्तविक PWD खात्याचं, बांधकाम खात्याचं हे सर्व काम. पण बांधकाम खातं एवढंच काय, मी ज्यावेळी पणजीहून येतो त्या गिरीला जर तुम्ही बघितलं असाल, सगळ्यांनी बघितलंय, एक मोठा खड्डा सर्व्हिस रोडला पडलेला मोठा. पेडण्या कोटकार वाड्यार एका घराची वंट कोसळली. घरात कोण नाशिल्ल्यान मोठे अपकीर्त टळले. थळाव्या नगराध्यक्षान भेट दिवन पळवणी केली. मुख्यमंत्री निधीतल्यान घर बांधून दिवचे म्हूण तो मागता. वोटर आज खुद्द हे आमचे वोटर आणि कितकीशी वर्षाचं एक घर हाली ती मातशी रावपाकच मातशी दिसता. पणजे सायटीन गेली, पण हे जुने घर. आणि दुसरी गजाल कालच राती 11 कशी सबून ते कोसळ. आणि मी एक रिक्वेस्ट करते सरकाराक, मुख्यमंत्री निधीतून एका तातडीन मदत करपाची. आम्ही मामलेदाराक, डेप्युटी कलेक्टराक करतली, आमदाराच्या कानार घालतली ही गोष्ट की अशें घर जे पयलीं जुने कितकीशीच वर्सां ते पडले.
केप्या पारोड्या पूल चौथ्या फावट उदका पोना, येरादारीक आडमेळ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आदल्या पिडयेक लागून SGPDA मडगांवां नुस्त्या मार्केटाचो प्रस्न उप्रासला. गुंडांक टेंडर दिले, तांणी होलसेलाचे रिटेल मार्केट केले. पयसो केन्नाच खंय पिडयेक पावलो ना, विजय उलयलो. कंत्राटदाराकडच्यान पयसो वाशील करचो, विजयाची मागणी. नुस्तें विकतात ती परिस्थिती पळयल्यार खंय ते कोण तोंडान घालचो ना. मंत्र्यान खंय आदी टेंडराचें कितें तें सांगचें. आता नुस्तेकारांची सगळ्यांची मागणी कितें आसा, तुम्ही जर तशें मार्केट केलें दुसऱ्याय सायडीन जाल्यार भितर गाडयो वचपाच्यो कमी जातल्यो, बिकॉज तांकां गाडयो दवरपाक जागो जाय. पण तांची मागणी कितें आसा, सेकंड हाफ पळय जें मार्केट उरलां तें फक्त तुमी कॉन्क्रीट करा आनी दिया, तुमी आनी कवर करनाका. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर श्री दिगंबर कामतान जे कितें उल्लेख केला हांव तेमकां घेवन बसता. फर्स्ट अप्रोच म्हणटा तो मिनिस्टर चुकता म्हणटा तो, आय विल कम, आय सीट विथ यू म्हणटा. सीट विथ whom? Who is responsible for this mess? स्पीकर सर, जे भायर रस्त्यार व्हरून जे होलसेलाचे रिटेल जाला ताका रिस्पॉन्सिबल कोण? कोण चलयता काम? कोण चलयता काम? कोण चलयता? वॉट इज द रोल? PDAचो रोल कितें आहा? तो म्हणटा हाका घेवन बसता, ताका घेवन बसता. मतदारसंघ मोगलो तो. एक मिनिट, सगळी हांवें सांगलें कोणाक घेवन बसता आनी तूं कितें करतलो? आमचो सपोर्ट ना जाल्यार भितर येवपाक दिवचे ना आमी. विजय सरदेसाय बी PDAचेर आसा आनी PDAचेर आहा तें बरें आहा. स्पीकर सर, हे PDAन केल्लो घोळ हो आदले PDAन केल्लो घोळ, गुंड बाउन्सर तांकां टेंडर दिलो. तांणी कितें केलें? तांणी तें होलसेल मार्केटाचेर रिटेल केलें. कित्याक नुस्तें म्हणटा तें गोल्ड मायन, गोमटेक धरपाचे पयशे खावपाचे, अशें एक्सटॉर्शन करून पयशे काडले. ते पयशे काडले आनी आपल्या बोल्सान घाले. PDAक पावलेच ना. विचार ते दाजी साळकाराक. रिकवरी केली त्या मनशा कडेन. तो एंटी सोशल एलिमेंट, तो तुमच्या पार्टीक कनेक्ट आहा. ते आज ते मार्केट चलयतात. सर, असा गुंड कोण आमच्या पार्टीक कनेक्टेड ना ते ताका सांगता. तू कॅम्पेनिंग वतना तुझी सायडीन आहा तो. अरे माझ्या सायडीक खूप लोक रावता, ते सगळे पार्टीक कनेक्टेड आसता. ताका इतलो व्हॅल्यू दिवचो न्ही. टॉपिक उलोवया आमी. टॉपिक कितें? हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या की तो टेंडर जावचो सोंपो. 6 म्हयने जाले हायकोर्टान ऑर्डर दिवन. 3 म्हयन्यान करा म्हणून तुम्ही थंय एश्युरन्स दिलें, अजून मेरेन टेंडर जायना. जातलो जावचो ना सांगात हांव ताजेर. हांव लक्ष घालता. तेणी जे सांगलां तेजेर हांव व्यवस्थित लक्ष घालून ते फुडें व्हरता. कांय दिसां फाटीं लॉंग लिव्हेर धाडिल्लो कारे लॉ कॉलेजीचो प्रिन्सिपल साबा डिसिल्वा सस्पेंड. एंट्रन्स पेपर सेट करपी लायब्रेरियन आनंद साळवेकूय सस्पेंड केला. जिक्लेटांत कारेंत गुड्डलसांव जाला म्हूण BA LLBची प्रवेश प्रक्रिया गोंय विद्यापीठान रद्द केल्ली. 190 भुरग्यांचेर संकट. हायकोर्टान निर्णय स्टे केला. सोमारा युनिव्हर्सिटी आनी कारे कॉलेजीन जाप दिवपाची. त्या आदी कारेन एक्शनीच्यो हालचाली. गोविंद रामनाथ कारेक लॉ कॉलेज मडगांव हाचे फर्स्ट इयर स्टुडंट्साचो बॅच जेन्ना गोवा युनिव्हर्सिटीन स्क्रॅप केलो कित्याक हे कॉलेजीन प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करूंक ना म्हूण, त्या उपरांत पेरंट्सांनी आनी स्टुडंट्सांनी हांगासर येवन बरोच बोवाड केलो. त्या उपरांत हो मॅटर हायकोर्टान पावलो आनी हे मॅटराची सुनावणी सोमारा दिसा हायकोर्टान जावची आसा. पूण आयज आमकां गमन येयलां की साबा हो प्रिन्सिपल जो हे कॉलेजीचो आनी तो लिवेन आसलो ताका मॅनेजमेंटान सस्पेंड केला. तशेंच तांचो लायब्रेरियन आनंद साळवे हाकाय सस्पेंड केला. कित्याक आमकां सोर्सिसा कडच्यान गमून आयला ते प्रमाणे हो एंट्रन्स एग्जामीचो पेपर ह्या लायब्रेरियनान सेट केल्लो. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साबिर डायस. तटरक्षक दळान CSIR NIOची बोट साल्वार केली. बचाव मोहिमेन कोस्टगार्डान 36 जाणांक साल्वार केले. 8 सायंटिस्ट मेळून 36 जाणांच्या क्रू सयत B बोट इंजिन आनी पावर फेल जाल्ल्यान कारवार वटेन व्हावंक लागिल्ली. कोस्टगार्डाचे हेडक्वॉर्टर्साक सिग्नल मेळटनाच तांणी धांवन बोटीवेल्या सगळ्यांक साल्वार केले. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries.
सेगीत उटंगाराचो शेतकारांक बरोच फटको. कुडतरी 15 दीस सेगीत शेतान उदक भरून उरिल्ल्यान शेतां रोवंक मेळना. शेतकार हुस्क्यान. आतां रोयली जाल्यार कुसतली. ते वटेन 2 वर्सां जाली तरी अजून सरकाराची सबसिडी मेळना. विधानसभेन इश्यू आयल्या उपरांत शेतकी खात्यान पळोवणी केली. सबसिडी बेगिनात बेगीन दिवची म्हूण शेतकार मागतात. गोंयांत शेगीत पडपी उटांगराच्या पावसाक लागून शेतकारांक बरोच मार बसला. कुडतरे 15 दीस जाले तरी अजून शेतान तुंबिल्ले उदीक देंवना. शेतां रोवपाच्या वेळार उदीक भरिल्ल्यान शेतकारां मुखार प्रस्न. 2 पाडे गायलो तोरी गेला आनी कितें करपाचें? कोण हेल्प कोना कितें कोण आतां कितें करपाचें? बुडोवला सगळें जालेंच. चड येयला उदक. पावसूय चड जळ्ळा, सारको चड जळ्ळा. आनी देंवता उदक देंवपाक येना. बायल केलो ते पोतून बंद केले. पोतून वचों पडटा बायलां बरें करपाक. शेतां रोवपाचो वेळ जावन गेलो. आतां शेतां रोयत जाल्यार ती कुसतली. 2 सिजन जाले मात सबसिडी मेळना. हे पाट कितें जालां आमकां आमी आतां शेत रोवपा मुखार सरले एज अ यूथ. हांवूय तोय बी एज अ यूथ. सो आमी हिंगा जायत यूथ शेत रोयताय. सो आतां कितें जालां हे पाटी पावस चड जाला. आम तोरो गायलो तो तेसा 10 तोडो गायलो हूंय 2 पाट बुडोवन गेलो. हे पाट कितें जालां कोणाक गुन्यांवूय करूं जायना. सो कितें जाता आमी आतां कामाकूय वचनाय. सो आमी शेताचेर डिपेंड आहाय. विधानसभेत इश्यू आयिल्ल्या उपरांत शेतकी खातें पळोवणी करून गेले. आतां तरी बेगीन सबसिडी दियात म्हूण शेतकार मागतात. असेंब्ली हें सांगलो न्ही आमलो वचलो फूट काण आमगे शेतां बी घेवन गेले ते. आनी आज आमगे आमकां बरें गोवानान हाडलां गोवन न्यूज पेपर तेणें हाडलां आमगेलें आमचे टोटली लॉस आमी हे पिके सारकी. आनी हिचो उदक भरून उरला. आमी कितें कोत्ताय वयर तोर म्हणून घालताय. तोर वयचो हें तोर आनी हिंगा आमी ट्रान्सप्लांट कोत्ताय. आनी हें कांय करूं मेळना आमकां. हे उणें म्हळ्यार 10 to 15 पासूय चड सगळें भरलो आहा. प्रुडंट मिडिया खातीर कुडतरी सावन साबीर डायस. मणिपूरच्या हिंसाचारावेल्यान संसदेन बोवाळ. आज विरोधकांनी काळे कपडे घालून संसदेन घोशणाबाजी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन संसदेच्या 2 सभाघरांक स्पश्टीकरण दिवचे म्हूण विरोधक मागतात. विरोधी खासदार काळे कपडे घालून निषेध करीत संसदेन पावले. ते वटेन प्रधानमंत्री मोदी राजस्थानान प्रचार सभेक. धारगळे आरोब्या ते तुये म्हळ्यार मांद्रे आनी पेडणे मतदारसंघांक जोडपी पूल खंय धोक्याचो. आमदार जीत आरोलकार उलयलो. ह्या पुलाक 40 मायज वर्सां जाल्यात. गाडयो गेल्यो काय हो पूल खंय हालता. पूल नवो बांदचो म्हूण आमदार मागतात. PWD मंत्री म्हणटा तो पूल खंय स्ट्रॉंग. नवो बांदपाचो प्रस्ताव सध्या तरी ना. जागो नाशिल्ल्यान तो वाडोवंकूय मेळना म्हूण मंत्र्याचें उतर. ह्यो जो ब्रिज आहा आरोबा ब्रिज आरोबा कनेक्टिंग टू तुवे विलेज धारगळच्यान तो गेली आतां 42 इयर्स जाली. म्हणजे 14 नोव्हेंबर 1981 तो कन्स्ट्रक्ट केल्लो. म्हणजे 42 इयर्स जाले कंप्लीट. आनी तेचेर जेन्ना 4 व्हिलर सुद्दां धाकटी व्हेकल वयतात जाल्यार तो ब्रिज हालता. इश्यू इतलोच आहा की तो रोड जो आहा जो नॅशनल हायवे कनेक्ट जाता. आयज आमचे कडेन मोपा एअरपोर्ट येयलेलो आहा आनी आतां इंटरनॅशनल फ्लायटी स्टार्ट जातले. आनी त्याच रोडांतल्यान आमच्या कोस्टल बेल्टाक सगळे व्हेकल्स मूव जातात. टुरिस्ट जे येतात ते व्हेकल थंयच्यान मूव जातात. परत आमचे कडेन थंयसर IDC आहा. IDCक तोच रोड यूज करतात. आनी IDCक व्हडले हेवी व्हेकल्स वयतात आनी त्याच ब्रिजा वयल्यान वयतात. ब्रिज जर जायत यो जाल्यार कनेक्टिविटी पळय आनी दुसरें म्हटल्यार ट्रॅफिक फ्लो इजी वेन जातले. सो बेगिनात बेगीन तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें आनी बेगीन करून घेवचें. सर हांवें ऑलरेडी सांगलें द ब्रिज इज स्ट्रॉंग एंड सेफ फॉर व्हेकल ट्रॅफिक. ते एम्बांकमेंट जर वायड करपाक जाय ताका एक्विजिशन करपाक पडटलें. आरोबो सायडाचेर जागो ना रोड. जर तुका जर तो न्यू ब्रिज करपाक जाय जाल्यार तूं सर्वे प्लॅनाचेर हांव जाल्यार तुका काडून दिता ते NOC हाड इन लिव ऑफ एक्विजिशन आनी आमी थंय करया. स्पीकर सर ते ओनर्स जे आहात ते कितलेशेच जाण आहात. सो सगळ्यांची NOC हाडप शक्य जावचें ना. स्पीकर सर इशू कितें आसा लँड उरतलो मागीर. लँड एक्विजिशन प्रोसेस जो आसा हो स्टँडस्टील जाल्लो आनी आतां आमी लँड एक्विजिशन करता इज ओन्ली ऑन कन्सेंट टर्म. आनी जो ऑनरेबल MLA सांगता की सायडीच्यान दुसरो जागो आसा आनी रिव्हराचें एक्विजिशन नाका म्हाकाय खबर आसा. पूण अल्टिमेटली दुसरे सायडीन ड्रॉप करपाक एक्विजिशन करूंक पडटलें आनी तें एक्विजिशन आतां जायना. सो तेणें जर NOC हाडून दिली जाल्यार आमी चालू करूं शकता. NOCचोच इशू जातलो कित्याक लोकांचे. आमी हे ब्रिजाचेर उलया स्पीकर सर. हो ब्रिज स्ट्रेफ आहा आनी तेका जे एम्बांकमेंट जे मांद्रे सायडीन सेटल जाला ड्युरींग मन्सून
ते आमी पावस जावन रिपेर करता. सद्याक ब्रिज इज व्हेरी स्ट्रॉंग एंड सेफ. तुका आतां वायड करपाक जाय जाल्यार आरोबा सायडीन ते वायड करूंक शकना. तुकाय खबर आहा कित्याक लागून ते. सो तेजेर आमी पळय आसपी तशें. गुंजन पंकज प्रभू नार्वेकारान लडाखांत नवो रिकॉर्ड केलो. 12 वर्साचे गुंजन लडाखांतल्या मार्खा व्हॅलींतले पर्वताचे 3 शिखर 62 वरां आनी 5 मिनटांच्या रिकॉर्ड टायमान चडले. हाचे पयलीं एका हैदराबादच्या 13 वर्साच्या चल्यान केल्लो रिकॉर्ड गोंयच्या गुंजनान मोडलो. आतां गुंजनाचे एव्हरेस्ट चडून गुंज करपाचे टार्गेट. एक 13 year old बॉय आशिल्लो हैदराबादच्यान. ताणें पण 2 पीक केले 72 आवर्सान आनी हांवें आतां ब्रेक केले 3 पीक करून 62.5 आवर्सान. एनी प्लॅन्स टू क्लाइंब माउंट एव्हरेस्ट? हय आसा फ्युचरान, पण म्हाका अन्नपूर्णाक आनी करपाक जाय. अन्नपूर्णा भरपूर डेंजरस म्हणून आयकलां आनी भरपूर डिफिकल्ट. सो म्हाका अन्नपूर्णाय करपाक जाय आनी माउंट एव्हरेस्टूय करपाक जाय. एनी मेसेज टू आवर व्ह्युअर्स? With enough practice anything is possible. Every day हांव 3 फाटी दिसान 90 मिनिट्साक 5 km/h स्पिडाचेर बॅकपॅक घेवन 10 किलोचो आनी 12 डिग्री इन्क्लिनेशन दवरून चलताले आनी मास्क घालताले. कोविडाक घालताले पळय आमी ती. सो हें जावपाक की अशें ऑक्सिजन लेस आसा अशें करून. आनी पांयांक वेट्सूय घालताले हांव, स्नो बुट्स घालून चलपाक जाय म्हणून. आनी बाथटब आसता तातूंत भितर थंड उदकान आयस घालून सगळें बसूं पडटालें म्हाका थंडेक अशें अडॅप्ट जावपाक. भारतीय फुटबॉल टीमीक मोठे आव्हान. 2026तल्या फिफा वर्ल्ड कपाच्या प्रिलिमिनरी क्वॉलिफायराच्या अ गटांत दुसऱ्या राउंडात भारतान एंट्री मारल्या. कतार कुवेता बरोबर आव्हानाक भारताचो नंबर लागलो. कोच टिमेक खोशी पंगड आनी गट आव्हानाचे आसात. ग्रुपांत दुसरे पोझिशन गाठपाचे टार्गेट दवरून यत्न जातलोच. ब्लू टायगरांक फॅन्सांनी उमेद हाडची स्टिमेकाचो उलो. आकाश बायजूची आकाश नॅशनल टॅलंट हंट परीक्षा 2023चे लॉन्चिंग जाले. कॉम्पिटिटीव परीक्षेक इत्सूक भुरग्यां खातीर NT 2023 हे पयले पावल. एग्जाम ऑनलायन आनी ऑफलायन 7 ते 15 ऑक्टोबर मेरेन आसतली. आकाश बायजूचो उपसंचालक अभिषेक सिन्हान परीक्षा आनी परीक्षार्थींचे तयारी विशीं सांगले. Akash Byju's is one of the leading test preparatory service who provide quality education for those students who are preparing for medical engineering examination, Olympiad, school-based examination, NEET and all those competitive examination. So NT is the first step towards achieving their goal to become a doctor or engineer or to qualify different Olympiad examination. So this year this is our 14th edition and last year more than 16.5 lakh students appeared in this examination and we are expecting more this year. So students can avail this examination and they can just go and write this examination from 7th to 15th of October. This examination is being scheduled from 7th to 15th of October. This is both the examination is being in both the mode online and offline. Student can avail any 1 hour time slots from 7th to 15th of October. Offline examination is scheduled on 8th of October and 15th of October. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.